नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत पडवळ्या सुकी कर्ज पळोवया. हे शीताबरोबर साईड डिश पण खावच्याक आणि चपाती फुलकी बरोबर लावून खावच्याक खूप बरी लागता. सुकी कर्जाक आमकां जाय 1/2 किलो पडवळे धुवन बारीक शिंदून घेवका, 1 वाटी सोय, 1 होड कांदो, 1 टेबलस्पून कोथंबर, 4 सुकी मिरसांग, बारीक आमसाणी तुकडो, 1/2 चमचो हळदी पिठो, रुचीक मीठ आणि 1 टेबलस्पून तेल. ह्या सुक्याक कोथंबरी मसाला लागता. ताचे खातीर एक कायली थोडेशें तेल हुनकन तातूंत भितर कोथंबर भाजून काडका. कोथंबर खूप करपूचे ना, जराशी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका. ताजे नंतर मसाला वाटून घेवया. ताचे खातीर एक मिक्सर आयदनात कातून दवरिल्ली सोय, सुकी मिरसांग, आमसाण, हळदी पिठो, भाजिल्ली कोथंबर आणि थोडेशें उदक घालून गंध मसाला वाटून घेवका. सुक्याक कोथंबरी मसालो रेडी आसा. सुकी कर्ज कायलीत पयली कांद्या फंड घालून घेवका. ताचे खातीर कायलीत थोडे तेल घालून तातूंत बारीक शिंदिल्लो कांदो घालचो आणि तो जराशी तांबडो जातपर्यंत भाजून घेवचो. कांदो तांबडो जावचे लागले की तातूंत बारीक शिंदून दवरिल्ले पडवळ घालचे आणि ते बी तेलात 1-2 मिनिट परतून घेवचे. ताजे नंतर तातूंत एक पेलभर उदक घालचे, चवीक मीठ घालचे आणि धाकण धापून पडवळ मऊ जातपर्यंत शिजोवचे दवरचे. पडवळी तन्नी उरल्यार 1-5 मिनटां शिजतात. ताजे नंतर तातूंत वाटून दवरिल्लो मसालो घालचो, सगळे बरेकन मिक्स करून घेवचे आणि परत गजगज येतपर्यंत धाकण धापून शिजोवचे दवरचे. पडवळ्या सुकी रेडी आसा. तुम्ही बी हे कन कसं जालें म्हण आमकां कमेंट करून कळया. आमगेलो व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेलो चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.